नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. अयोध्येत राम मंदिर विवादित जमीन रामाचीच. पुरातत्व खात्याच्या रिपोर्टा वयल्यान सुप्रीम कोर्टाचो एकमतान इतिहासीक निकाल. मुस्लिम पक्षाक 5 एकर वेगळी जमीन. राम मंदिराक सरकाराचे 3 महिन्यात ट्रस्ट. नाफ्ताचे बोट खडपांत मुगरिल्ल्यान मूळचो भाग फुटपाचो धोको. गळटी लागल्यार 2,000 टन नाफ्ता लीक जावन मोठ्या लुकसाणीचो भंय. एमपीटी हायकोर्टात. मुख्यमंत्री म्हणटा सोमारा थारतलो कॉन्ट्रॅक्टर. मायनिंग उद्देगाचेर निर्णय घेवंक केंद्राकडेन फक्त 4 महिने. मार्चात सोंपता लिजांची मुजत. मिनरल उद्देग महासंघ ताकतीक करा म्हण लागला सरकाराच्या फाटीक. मोदी सरकार सुशेगाद. आश्वे दर्यांत 2 इंडियन ट्युरिस्ट बुडले. एकलो साल्वार मात सिरियस. फाटल्या 4 दिसांत आश्व्या 4 जण बुडले. दर्यांत वचू नाका म्हण लायफगार्डान 3गांकय दिल्ली शिटकावणी. कांदे, बटाट, टोमाट, कोथमीर धरून भाज्यांक उजो. तेकले 60क. नागरी पुरवण मंत्री म्हणटा बेळगांववाल्यांची मक्तेदारी मोडपाची गरज. कोल्हापूर, सांगलीच्या शेतकार संघटनांकडेन बसकेचो प्लान. आणि घराघरांनी तुळशीची लग्न. गोंयकारांची व्हडली दिवाळी. जिनो, ऊस, चींच, आवाळो. न्हवऱ्या धेड्यांनी तुळशी नटल्यो. दिव्यांचो उत्सव सोंपलो. लग्नाचो सीझन सुरू. अयोध्येत राम मंदिराची वाट मेकळी. पुरातत्व खात्याच्या इतिहासीक पुराव्यांच्या आधाराचेर इतिहासीक निकाल दितना सुप्रीम कोर्टान बाबरीची केस लढपी सुन्नी वक्फ बोर्डाक मशिदीक 5 एकर वेगळी जमीन दिवंक सांगल्या. मशीद खाली सुवातेर बांदूंक नाशिल्ली हे सिद्ध. मंदिर निर्माण करूंक सरकारान 3 महिन्या भितर ट्रस्ट करचो आणि वक्फ बोर्डाक केंद्र आणि राज्यान मिळून पर्यायी जमीन दिवची म्हण कोर्टान सांगला. 5 जुइजांनी एकमतान निकाल दिलो कि निर्मोही अखाड़ा का सूट खारिज किया और ये कहा है, आदेश दिया है केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि केंद्र सरकार निर्मोही अखाड़ा ये जो श्री राम लला को पूरी वो जमीन दे स्कीम बना करके, और जो मुस्लिम पक्ष है उनको 5 एकड़ का प्लॉट अन्यत्र मुहैया कराए अयोध्या के अंदर में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है और जिसको सब लोगों को स्वीकार एकदम करना हो चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बातें की है और करने के बाद रामलला को बिल्कुल रामलला के पक्ष में निर्णय दिया है, ये बिल्कुल पूरे विश्व के लिए एक नाजीर है। पूरे विश्व और न सिर्फ देश की धार्मिक एकता और अखंडता को बनाए रखने की निर्णय है, बल्कि पूरे विश्व के लिए आज पूरा विश्व जिस प्रकार से आतंकवाद से ग्रस्त है, भगवान श्री राम जिन्होंने त्रेता में आकर के आतंकवाद के लिए असुरों का संहार किया, आज निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। ये देश की एकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट, और वहाँ मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक ऑल्टरनेटिव लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी और वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करे। अयोध्या में होगी या अयोध्या से बाहर होगी, ऐसा उन्होंने कहा अयोध्या में एक प्रोमिनेंट जगह पे वो जमीन दी जाएगी 5 एकड़ की। अयोध्या के अंदर अयोध्या के एक प्रोमिनेंट जगह पे किसी भी खास जगह पे 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्षकारों को सूट नंबर 4 में दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। सूट नंबर 4 जो मुस्लिम पक्षकारों द्वारा दायर किया गया सूट था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप 5 एकड़ जमीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उनको दे अयोध्या के किसी भी प्रोमिनेंट जगह पे। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्ड है और उनकी आस्था, उनके बिलीफ, उनके फेथ को पूरी सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदू पार्टियों को रिलीफ दी है उसका आधार यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पार्टी इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड में अपना पोजीशन एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे हैं, इसलिए वो डिस्प्यूटेड एरिया और 67 एकड़ का जो पूरा लैंड है
वो हिंदू पक्षकारों को दिया जाता है। कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाएगी और ट्रस्ट के हिसाब से उस मंदिर का मैनेजमेंट किया जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ जो सूट नंबर 4 है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस किया था लिमिटेशन के आधार पे, उसको आर्टिकल 142 में रेस्टोर किया है और आर्टिकल 142 के तहत अपनी इनहेरेंट पावर ट्रस्ट बनाने की बात है, ये क्या है? देखिए, सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट 1993 में केंद्र सरकार We are not satisfied with the judgment. We will go through it fully. Then we will decide what future course of action will be ours. That is, detailed comments cannot be made just now. But we can say that the judgment is, there are several contradictions in the judgment and there are some incorrect findings also. So we will examine them. But naturally it is judgment of Supreme Court, we respect it. There is no question of, and we appeal to the nation to observe restraint and peace. देखिए, ऐसा है ना कि हम इससे पहले भी कहते हैं, कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की, हम वो कहाँ देती है कहाँ नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं, ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था, वो आज खत्म हो गया। चलिए, नाफ्ताची बोट खडपांत मुंगरिल्ल्यान मूळचो भाग फुटपाचो धोको। गळटी लागल्यार 2,000 टन नाफ्ता दर्यांत वचून जिवावळीक धोको आसा। एमपीटीन हायकोर्टाक सांगलां। एमपीटीन हायकोर्टांत बोटीच्या केशींत हस्तक्षेप याचिका घाल्या। नाफ्ता बोटीची कंपनी आनी सॅमसन मॅरिटायमाची कमर्शियल केस चलता। मुख्यमंत्री आतां म्हणटा, सोमार म्हळ्यार खंय नाफ्ता काडूंक कॉन्ट्रॅक्टर थारतलो। बोटीचे संकट निस्तारल्या उपरांत चवकशी। खराब हवामानान नाफ्ताची कार्गो घेवन ही टँकर बोट 24 ऑक्टोबराक मुरगांवा भरकटली आनी दोनापावला वटेन खडपांनी मुंगरून उरली। सरकार एमपीटी आनी डीजी शिपिंगा कडच्यान नाफ्ता खाली करून घेवपाचो प्लान करता। इतले मजगती बोटीची कंपनी आनी सॅमसन मॅरिटायम लिमिटेड कंपनी मदीं हायकोर्टात गेल्ले केशीत एमपीटीन हस्तक्षेप अर्ज घाला। एमपीटी सांगता त्या प्रमाण 24 ऑक्टोबराक वादळी वाऱ्याचेर कार्गो बोट भरकटली आनी नाफ्ताची बोट दोनापावला खडपांनी मुंगरून उरली। कार्गो आसा ती सुवात एमपीटीच्या हद्दीत येता। खडपांनी मुंगरिल्ल्यान बोटीचो मुळावो भाग फुटपाची शक्यताय आसा। बोट फुटल्यार 2,000 टन नाफ्ता उदकांत पातळटलो। बरीचशी ऑयल उदकांत वचून जिवावळीकय धोको आनी कार्गो साल्वार करूंक केंद्राचे एमपीटीक निर्देशय आयल्यात। हेच केशीत कार्गोच्या कंपनीन कोर्टा मुखार बाजू मांडल्या ती अशी। नुशी नलिनी कंपनी म्हणटा, कार्गो साल्वेज ऑपरेशनाक आमची कसलीच हरकत ना। कंपनीन एमपीटी कडेन पैसे डिपॉझिट केल्ले आसात। कार्गो शिफ्ट करतना अपघाती खर्च आयल्यार डिपॉझिटांतल्यान वसूल करचो। एमपीटी आनी कार्गो कंपनीची बाजू आयकून हायकोर्टान केस 16 डिसेंबराक दवरल्या। बोटींतलो नाफ्ता काडपाक कॉन्ट्रॅक्टर सोमारा थारतलो। डीजी शिपिंग परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले। पण खंयसरूच आमकां मात सुद्दां रिस्क घेवपाची नाशिल्ली, म्हणून प्रोफेशनल साल्वेजर्स टू अपॉयंट करपा खातीर जे कोटेशन्स म्हणजे डीजी शिपिंगाच्या अंतर्गत जी 5 जणांची कमिटी घातल्या, ती कमिटी पुराय ताजेर मॉनिटर करून आसा आणि 5 जणांच्या कमिटीच्या अंतर्गत 2 जणांनी ऑलरेडी आपले कोटेशन्स जे आसा हे सबमीट केला। हे कोटेशन्स रियली थॉरोली केल्या उपरांत फाल्यां पर्यंत डीजी शिपिंगा कडेन वयतले। मोस्टली सोमार दीस पर्यंत ऑनबोर्ड कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा, ऑनबोर्ड कॉन्ट्रॅक्टर नाफ्ता खाली करपा खातीर ऑनबोर्ड येतलो। So from Monday the operation will start with NAFTA? Not Monday. Monday might be the contractor will finalize and then afterwards it will start. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। मायनिंग उद्देगाच्या फुडाराचो निर्णय घेवंक केंद्रा कडेन फक्त 4 म्हयने आसात। मार्च 2020त चडशा लिजांची मुजत सोंपता। लिजांची मुजत सोंपतनाच कितें परिस्थिती उप्रासतली ताची भारतीय मिनरल उद्देग महासंघान केंद्राक कल्पना दिल्या। मिनाचो कच्चो म्हाल पुरवण जायना जाल्यार स्टील उद्देगाक मोठो धपको बसतलो। मात सरकार खंय जाय तशी हालचाल करिना। सोंपता त्या 329 लिजांनी गोंयची 184 लिजां आसात। प्रायव्हेट मायन्सांची 329 मायनिंग लिजां येता त्या मार्चांत सोंपतात। तातूंत गोंयची 184 नॉन ऑपरेटिव्ह मायनिंग लिजां आसात। लिजांची मुजत सोंपल्या उपरांत हालचाली करून जावचे ना। स्टील उद्देगाक कच्च्या मालाची पुरवण बंद जातली। आदीच अर्थवेवस्था खालावल्या आसतना रियल इस्टेट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्देग संकटात सापडटलो म्हूण फिमीची सरकाराक सादूरकायेची शिटकावणी। मात अजून सरकाराचो खंय जाय तसो रिस्पॉन्स ना।
मी प्रयास करता की मार्च 2020 जे मायनी बंद पडपाक आसा जवळ जवळ 350 मायनी ऑल ओवर इंडिया डिजीज बंद पडपाक आसा आनी ते जर बंद पडले जाल्यार ताजे ऑल्टरनेट चलोवपाक कांयच मेकॅनिझम अजून जावंक ना. पूण आमी अशें सरकाराक सांगलां की सद्या कितें तरी एक 10 वर्सां एक्सटेंशन करा आनी एक वेवस्थीत पॉलिसी काडा जी तुमचे सारकें उरतलें आनी सुप्रीम कोर्टाकूय मान्य जातलें आनी एनवायरमेंटलिस्टाकूय मान्य जातलें कित्याक तांचोय ओपिनियन आतां कावंट करता. सो आमी मेळत आसा जे आमचे मंत्रीमंडळ आसा एम्पावर्ड मिनिस्टर्स आसा पूण अनफॉर्च्युनेटली आमकां कांयच असो क्लियर सिग्नल मेळना. प्रत्येक मिनिस्टर जेन्ना आमी मेळटा तेन्ना म्हणटा हय हय करया करया करूंक जाय आमी जाणा की हें प्रॉब्लेम जातलें पूण अशें कांयच स्टेप अशें घेतलेलें अशें दिसना म्हाका. आतां फुडें कितें फुडार कसो आसा म्हाका दिसता इट इज गोइंग टू बी बीग प्रॉब्लेम. गोंयांत मायनिंग बंदी हांगा आसात ती चडशी मायनिंग लिजां चडश्यो नॉन ऑपरेटिव्ह. 184 लिजांची मुजत मार्चांत सोंपता. केंद्राचो निर्णय खंय त्या आदींच जावंक जाय. ते एक्सपोर्ट ते विसरूच नॅट आमी इम्पोर्टर जाल्या फॉर 20 लाख टन्स पूण आमची फॉरेन एक्सचेंज कितकी गेली अर्निंग आयज डॉलर खंय पावला 70चेर पावला. गोंयांत जी परिस्थिती जाला ते सगळ्यांक खबर आसा तांकां आनी उलोवपाची गरजूच ना. सो हे येदे व्हडले मिनिस्टर काश्मीर इशू सुद्दां सॉल्व केलो एक बारीकसो आमचो इशू कित्याक सॉल्व करूंक शकना कांयच आमकां कळना. गोंयचे आतां आमच्या CMन सांगलां आपूण कितें तरी फॉर्मुला काडटा आनी म्हाका उमेद आसा आनी तो सांगता तशें करता जनरली. पूण आतां पळोवया कितें तो सोल्युशन काडूंक शकता कित्याक गोंयचो जमीन अखंड एक्सपोर्ट जातालो ताका लागून फॉरेन एक्सचेंज भरपूर आमची येणावळ आशिल्ली ती आतां जाल्यार बंद. तो बाबडो म्हाका दिसता तोय स्ट्रगल करता पूण म्हाका दिसता कितें तरी रोड ब्लॉक असो आसा की आपली सुद्दां शक्ती घालून ताका वाट मेळना. भारतांत स्टिलाची वाडटी मागणी मतींत धरून लोकणां मीन निर्गत जावचें न्ही म्हूण मायन्स मंत्रालयाचे यत्न चल्ल्यात. गोंयांत कॅप्टिव्ह मायन्स चडश्यो नाच. गोंयचे मीन कमी ग्रेडीचे आनी निर्गत लायक आशिल्ल्यान केंद्रान व्हडलोसो इंट्रेस्टूय दाखयल्लो ना. 2 वर्सां जालीं दीस म्हयने दुखलप चल्ला. प्रकरण 5 म्हयन्यांचेर तेंकलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळयकार. कांदे बटाट टोमाट कोथमीर धरून भाजयांक पेटला उजो. सगळे साठाक तेकले. भाजी पुरवणेंत बेळगांववाल्यांची मक्तेदारी मोडटले जाल्यार आतांच पावलां उखलूंक जाय म्हण नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. कोल्हापूर सांगलीच्या शेतकार संघटनां कडेन बसका घेवन भाजयेचे दर पळोवंक जाय म्हण खंय हॉर्टिकल्चर महामंडळाच्या अध्यक्षाक सांगलां. बसका थारावप चल्लां शेतकी मंत्र्यानच खंय लक्ष घालचें. पूण काल परवां हांवें हॉर्टिकल्चराच्या चेअरमॅनाक एक फोन केला आनी आय हॅव गिवन वन सजेशन टू हिम. आमी फक्त बेळगांवच्या भाजयेचेर अवलंबून न रावता आमी सांगली किंवा कोल्हापूर ह्या शेतकारांच्या एसोसिएशना कडेन जर आमी तांचे जर भाजयेचो रेट किंवा दर जर मागलो जाल्यार म्हाका दिसता मोनोपोली जी आसा ती मोडून काडटली. आनी जी रेट जी आसा ती रेट गोंयकारां खातीर एकाचे कमी पडपाक शकता. ही पावलां उचालप हें खूब म्हत्वाचें आसा. हांवें चेअरमॅना कडेन ऑलरेडी सांगिल्ले आसात आनी म्हजी तांकां मिटींग करून दिवपाची हांवें ती जबाबदारी घेतिल्ली आसात. बाय नेक्स्ट वीक ऑफ टायम म्हणजे सांगलीचे किंवा बाकीचे म्हजे कडेन खुबशे शेतकार म्हजे कडेन कॉपरेशन सहकार खाते आसा त्या कारणान एप्रोच जातात आनी त्या संदर्भान हांवें हे सजेशन्स ताका दिल्ले आसा. बरें आनी वायट कितें आसा तें ताणीन घेवपाचें आसा. एग्रीकल्चर शेतकी मंत्री जो आसा ताणीनूय हातूंत लक्ष घालून ह्या सगळ्या गोश्टीचो आमी सोक्षमोक्ष लावपाची गरज आसा. बेकायदेशीर फी घेवपी सरकार अनुदानीत शाळांचेर शिक्षण खात्याची बडी. प्रत्येक शाळेन आतां आपल्या स्कूल बोर्डाचेर शाळा सरकारी अनुदान घेता म्हण जाहीर करचें पडटलें. तशीच कायदेशीर 180 रुपयांची फी कॅलेंडर आनी नोटीस बोर्डार नमूद करची पडटली. कांय शाळा भायले भायर बेकायदेशीर वाडीव फी घेतात म्हण नीज गोंयकारान शिक्षण खात्या कडेन कागाळ केल्ली. ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे जितली गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा तांकां लिगल फी जितली आसा तेंची ती आपले कॅलेंडराचेर आनी नोटीस बोर्डाचेर एट द बिगिनींग ऑफ एकेडमीक इयर तेणी मारची पडटली. आनी ती फी सुमार 180 रुपीज इतली कमी अशी फीज आसा ती. पूण जी स्कुलां फाटीं
जी गव्हर्मेंट एडेड स्कुलां आसा ही 3,500, 5,000, 10,000 अशी उखलताली भुरग्यां कडल्यान आनी हेजे रिसिप्ट दिनाशिल्ले. ही फी क्लास टिचर घेताली आनी जो पळय फी दिना तेजो रिपोर्ट कार्ड दामून धरताले. म्हणून एक वटेन पेरंट्स हे एक ब्लॅकमेल कशें जाताले आनी ते फी तांकां दिवची पडटाली. तितून क्लियरली बरयल्लें आसा की सगळे स्कुलांनी आपलो जो मेन बोर्ड सायन बोर्ड आसा जो स्कुलाच्या नांवाचो तेजेर तेणी क्लियरली बरोवपाक जाय की इट इज अ गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आनी फ्री एज्युकेशन म्हणून. ती म्हणजे हे जो पॉयंट आसात हे सगळे आमी करतले म्हणून एक एफिडेवीट तांकां फायल करपाक लायला आनी जे कोण एफिडेवीट फायल करचे ना तेंचेर एक्शन घेतली ती आनी आमी हेजेर वॉच दवरतले. की आमी सेक्युरिटीचेर नीज गोंयकार हे चायल्ड सेक्युरिटीचेर आनी सेफ्टीचेरूय आमी इशू काडटले. जे आमचे गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आसा तेणी कोणीच पेरंट्सांनी हांकां फीस फारीक करच्यो न्हय. फीस फारीक करताले फक्त 180 रुपया पे करचे. आशवे दर्यांत दोग इंडियन ट्युरिस्ट बुडले जाल्यार एकल्याक थळाव्यांनी साल्वार केलो. ताची स्थिती गंभीर असून लागींच्याच सरकारी हॉस्पिटलांत ताका एडमीट केला. दर्यांत न्हावपाक वचूं नाका म्हण थंयच्या लायफ गार्डान तिगांकय शिटकावणी दिल्ली. मात तिगय दर्यांत गेले. ते बुडटात ते पळोवन लायफ गार्ड धांवलो मात एकलोच हाताक सांपडलो. दोगांची बॉडी मेळ्ळी. 2 दिसां पयलीं ह्याच दर्यांत एके इरानियन बायल जाल्यार 4 दिसां पयलीं महाराष्ट्रीयन चली बुडल्या. फाटल्या 4 दिसांत 4 बळी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. गोंय फ्रांसा मदीं उद्देगीक संबंद वाडोवपाक गोंयांत इंडो फ्रेंच कॉन्क्लेव जाली. परिशद कानोळे जाली. इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आनी फ्रांसाच्या दूतावासान मेळून ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आनी फ्रांसाची कॉन्सूल जेराल उद्देगीक परिशदेक आशिल्ली. 45 French companies invested in India, almost 5 billion euros. 112 of these companies have R&D facilities. These are contributing to Make in India. Now, what can incoming the France company now expect from Goa? Better infrastructure. We have seen the highways under construction, smart city development of Beijing, the new airport of Mopa, which we are completing by September 2021. Ideal state of the blue economy, we were maritime states. 30-day clearance from IPB, the growing IT hub with good IT policy. An efficient startup and industrial policy, a quick response from the regulators, the government of Goa. My government is business friendly. France is one of the main players in the aerospace and defense sector, and India is one of their priority market. But within the frame of this partnership, we also work together to promote peaceful international relations in a multipolar world and address global issues such as climate change. Around 600 French companies and subsidiaries are established in India, employing more than 360,000 Indian people. They invest here and are heavily engaged in making in India. On the other side, around 150 Indian companies are now present in France and employ around 7,000 people. दूधकारांक फाटले 7 म्हयने जाले गोवा डेअरीचे आधारभूत मेळूंक ना म्हण सत्तरीतले दूधकार बेजार. एके वटेन डेअरी दुधाक दिता तो रेट सापूच उणो. मानाय कामेऱ्यांचो पगार हाताभायर वाडला आनी आधारभूत मोलाचो आधार आसूनय टायमार हातार पडना. दूधकारांनी धंदो कसो सांबाळचो काय म्हण प्रश्न. एप्रिल सावन हीच परिस्थिती. रेट जाता तो आमकां सद्या हे बजेटीन हें जायना, परवडना. तेन्ना आमकां ही टायमाक तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान दिवची अशें म्हाजें मागणें आसा. नाल्यार आमच्यो ह्यो गाय आसा न्हू त्यो उपाशी पडटा न्हू. दूद सारकें काडूंक दिना. ती पेंड नासल्या कारणान ती पेंडूय टायमाक आमकां मेळना. ओके.
तेंच्यांनी टायम टू टायम करचें. आधारभूत आमकां एप्रील पासून मेळना आनी आमकां पेरणीचो रेट वाडलेलो आसा आनी दुधाक आमकां बटर रेट पडटा मदें मदें आनी खूब लॉस जाता. उदकाचो हे वाडलेले आसा पूण दुधाक वेट अजून वाडलेलो ना आनी आतां आमी जगपाचें कशें आनी गोवरा घालपाचें फाट कशी तें आमकां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आमी येवन सदांच विचारता आमच्या चॅरमॅनाक आमचे बाबा आधारभूत खंय पावला तर चॅरमॅन आमकां सांगता की आपल्याक खबर ना म्हणून. आपल्याक खबर ना अशें प्रत्येक फावटी आमी येयल्ले फावट विचारता की आमकां सामकी गरज आसा आधारभुताची म्हणून आमी ताका विचारत आसता आमकां आधारभूत. पूण चॅरमॅन आमकां प्रत्येक फावटी तेच सांगता की येतले आपूण फॉरवर्ड करता पूण आपल्याक फायनल कितें तें खबर ना की केन्ना येतले आनी कितें ना तें. तेजेर एक म्हणजे ताका लागून आमचे गोरवां 20 आसा. गायी म्हशी गायी आनी म्हशी त्या भायर बसलेलो आसा. फार्मर आहा तो इन्सेंटीव जो आहा तो आधारभूत जो म्हणटा तो सपोर्ट प्रायस आमचो जो आहा तो खूब एसेन्शियल आहा. कित्याक आतां आयच्या दिसान लेबराचे कॉस्ट वाडलेले आसा, फिडाचे कॉस्ट वाडलेलो आसा आनी आमकां फीड बी सगळे टायमार मेळना म्हणून त्या खातीर कशें आहा त्या कारणां खातीर तांकां मातसो त्रास जाता. पण आमची इतलीच रिक्वेस्ट आसा की अधिकाऱ्यांक की तेंच्यांनी लक्ष दिवचो आनी जे कितें आहा प्रॉब्लेम तांकां बेगिना बेगीन सॉर्ट आउट करचो अशें आमचें मान्य आसा. ओके. साधारणचे कितले लिटर दूध तुमच्या हांगा तुमी हे करतात म्हणजे कन्झम्पशन ऑफ मिल्क आमची सोसायटीचो? हय सोसायटीचो. आमची सोसायटीचो कलेक्शन क्लोज टू अप्रॉक्सिमेटली 2000 लिटर आसा. फार्मागुडये वयल्या किल्ल्याचेर आड नजर जाल्या. मोठ्या पावसाच्या नेटार ह्या किल्ल्याची राखणे वळत कोसळिल्ली. दर पावसाक हीच परिस्थिती. अंदू चडूच उटंगार मारिल्ल्यान किल्ल्याचें चडूच लुकसाण जालां. मात पावस गेलो तरी ह्या सुवातेर येवन पळोवणी करपाक सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन वेळ ना. सरकारान जाता तितले बेगीन किल्लो जाग्यार घालचो म्हण थळाव्यांची मागणी. ह्या वर्सा पावसाचो भरपूर पावस पडलो त्या कारणान आमच्या किल्ल्याच्या कॉलेजी सायडीचे पळय एक झाड आसा ती संबंद पडलेली आसा. हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन जाता ते बेगीन हें काम करचें. कित्याक हेज्या पयलीं गेल्या वर्सा सुद्दां असो पावस पडोन अशेंच हे झडी पडलेले कोसळलेले आहा त्यो काम केल्लें आहा. ते आतां हांव इतलेंच मागता गोवोरमेंटा कडेन की हे जाता तितके बेगीन हें काम करचें आनी आमकां बरें प्रशासन दिवचें. थंयचो आमदार अधिकारी कोणीच अजून किल्ल्याचे परिस्थितीचेर नदर सुद्दां घाल्ली ना. थंय कोण पावला आतां तेंचो अधिकारी? कोणाच तेजेर हें केलें ना. पंचायतीन केलें ना जावं आमदारानूय तेजेर हें केलें ना. आमीच सांगूंक शकता की हें करचें म्हणून. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हॉटेल पार्क प्रायमाचो सी फूड फेस्टिवल 8 ते 17 नोव्हेंबर मजगती पणजे जाता. तरेतरेचे नुस्तें, आलाकार्ट मेन्यू आनी कॉम्बो मेन्यूचेर ह्या फेस्टिवलाक मेळटले. त्या भायर वेलकम ड्रिंक आनी गिफ्ट कुपनां लोकांक दितले. So for this food festival we have made different kind of menus. There are two separate menu as prepared. It will be very convenient for guests to choose the menus. One, that a la carte menu which is prepared for individual items. Rates are very marginal so that anybody can offer this rate and they can enjoy the taste here. And second menu we have prepared the combo menu that is including seafood, rice, roti, naan, salad with drinks. And if there will be 2 person, a husband, wife or couple are visiting, we have menu combo meal for them also. तुळशीचे लग्न लागले. जिनो, ऊस, चीज, आवाळ्याच्यो ताळयो सव्यार. व्हडल्या दिवाळेक न्हवरो व्हंकल धेडो न्हेसून तयार. दारादारांनी तुळशी वृंदावनां रंगोवन नटली. मंगलाष्टका जावन तुळशीक माळ अक्षता पडल्यो. गोविंदाचो गजर जालो. आतां नवे न्हवरे व्हंकलो लग्न कारणाक मेकळ्यो. आकाश दिवे देंवले. दिव्यांचो उत्सव सोंपलो. लग्नाचो सीझन सुरू. गोंयकारांची व्हडली दिवाळी.
केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः सोमाय नमः त्रिविक्रमाय नमः रथवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना अश्वत्थमुखो विषहृदनो शंखो मृतश्चामुदे रत्नानि कुर्या सदा मंगलम सुमूर्त सावधान 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 जा हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.